Gesù, 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 Gesù. शांतीची तुझं आमचे भितर, शांतीची तुझं आमचे भितर. सदांच ती वाहुदी दवर, सदांच ती वाहुदी दवर. जेजू, 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 जेजू. काळजाची शांती आमचेर रोखय, काळजाची शांती आमचेर रोखय. दीस राती आमकां तूं दी, दीस राती आमकां तूं दी. जेजू, 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 जेजू. बापाची शांती आमचेर रोखय, बापाची शांती आमचेर रोखय. झुजाची मोडां उपय, झुजाची मोडां उपय. जेजू, 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 जेजू. शांतीच्या रस्त्यार आमकां चलय, शांतीच्या रस्त्यार आमकां चलय. झुजाची मोडां उपय, झुजाची मोडां उपय. जेजू, 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 जेजू. जेजू, 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 जेजू. जेजू, 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 जेजू. बापाची शांती आमचेर रोखय, झुजाची मोडां आमची रितीनी सगळी निवार. भोव पवित्र साक्रामेंतान आसलेले जेजू, आमचे मुखार तूं हाजीर आसय. हीच बापाची शांती घेवन तूं आयलें आमकां भेट करूंक. आनी आमी किरीत भाशेन तुजे मुखार आयले आसूया, तुजें दर्शन घेवंक. तुजे मुखार आसाव सकाळचो आदेस, हो वेळ, ही घडी तूंच आमकां फावो करताय. तुज्या बरेपणान तूं आमकां दिताय. सगळे काल्तिकायेन तुका सोमया आमची मान भागून आमी पोरणी पाठ आनी नमस्कार करता. Father, we adore with you, lay our lives before you. How we love you. Father,
your life before you. How we love you. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Spirit, we adore you. Lay our life before you. How we love you. Most Holy Trinity, we adore you. We lay our lives before you. You are the source of our life. You are the master of everything that originates from this world. You are the giver of everything that we experience. You are the giver of all that we do. Thank you, O Holy Trinity, for all that you do in our life, for sending us your Son, Father. Abba, Father, thank you for the gift of your Son who is before us in the most holy Eucharist. Thank you for giving us the Holy Spirit, who now and then inspires us, who guides us, who prompts us, who gives us all that is required in order to mold ourselves, who helps us to rebuild ourselves, who helps us to once again reinvigorate ourselves so that we are filled with new energy, new life, to follow in the footsteps of your Son's teaching. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for being there for us. Thank you for standing by our side. Thank you for everything that you do in our life. बो पवित्र साक्रामेंतान आसलेले जेजू, आमचे दिनवास तुका जायतो लोक जोडी मोडीशी पडलेलो आसा. जायतो लोक आपल्या वावराक वेता. आस्तान परतून सुटयो कोबार जावन इस्कॉलां कॉलेजी उक्त्यो जातात. जायतीं आवय बापाय आपल्या भुरग्यांक घेवन इस्कॉलाक वेतीनी. जायतीं तरणाटीं आज परतून कॉलेजीक आनी इस्कॉलाक येतलीं. तांचो किरीत भाशेन तूं आलाशिरो जाव. जी कोण वायट रस्त्यार आसात, वायट मार्गार आसात, आपलें जिवीत सुदारूंक तांकां आदार दी. जी कोण उदीक येशवंत जावंक सोदतात,
यशस्वी जावन मुखार वचूंक सोदतात तांचो आदार तूं जाव. जी कोण आपल्याक शिकूंक तांक ना म्हूण समजतात तांचो आलाशिरो तूं जाव. आमच्या जिवितान तूं आमचो बरवसो सुमया. हो दीस तुवें आमकां दिलो देखून तुजे आभार आमी मानता. तुका दिनवासता. किरीत भाशेन ह्या वेळा खातीर आमची काळजां किरीत तुका दिनवासता. बापा तुका अर्गां दिता तुज्या मोगाक गायन करता. बापा तुका अर्गां दिता तुज्या मोगाक गायन करता. आमचे किरीत दिनवास देवाक आठू ह्या वेळार आमचे तोंड उगडून देवाक दिनवासूया. ह्या नव्या दिसा पासत, नव्या उजवाडा पासत, नव्या उदका पासत, नव्या वाऱ्या पासत ते तुवें म्हाका दिलाय आनी म्हजें जिवीत सुडसुडीत तूं करताय. देखून तुका हांव दिनवास आनी आर्गां दिता. बापा तुका अर्गां दिता तुज्या मोगाक गायन करता. बापा तुका अर्गां दिता तुज्या मोगाक गायन करता. नवो दीस तुवें आमकां दिलो देखून सुमया. नवो वावर करूंक, नवी उमेद आमच्या जिवितान नव्या दिसा वरवीं दिली देखून नव्यो वस्तू करूंक, नव्यो येवजण्यो आमी विचार मांडून हाडूंक, नव्यो नव्यो नोकऱ्यो आमच्या तरणाट्यांक मेळटल्यो देखून आमी तुका दिनवास दिता. बापा तुका अर्गां दिता तुज्या मोगाक गायन करता. बापा तुका अर्गां दिता तुज्या मोगाक गायन करता. जायतीं नवीं भुरगीं आज जल्माक आयलीं देखून नवो उजवाड जायते पिडेस्तांनी आयच्या दिसाक पळयलो देखून ऑपरेशन केल्लीं जायतीं बरीं जालीं आनी आपल्या जिवितान बरेपण ती अणभवता देखून तुका आमी दिनवासता. बापा तुका अर्गां दिता तुज्या मोगाक गायन करता. बापा तुका अर्गां दिता तुज्या मोगाक गायन करता. अर्गान दिनवास तुका. हे सकाळी फुडें तूं आमचे खातीर सतीश साक्रामेंतान हाजीर आसल्या देखून अर्गान दिनवास तुका. तूं आमचो देव, तूं आमचो स्वामी, तुजे शिवाय आनी आमकां देव ना. अर्गां तुका, महिमा तुका, दिनवास तुका. बापा तुका अर्गां दिता तुज्या मोगाक गायन करता.
praise you, Jesus. I love you, Jesus. Thank you for yet another day to be close to you. Thank you for this beautiful morning to see everything new like you see. To see all those around me new like never before. Thank you, Jesus. I love you, Jesus. Praise you, Jesus. Bapa tukar kita tuja moga kaya kota. Bapa tukar kita tuja moga kaya kota. आमच्या कॉर्नातल्या भाषा आमकां सगळ्यांक तूं सुरक्षीत सांबाळटाय आनी वाडटाय आनी तांकां मोठे 8 वर्सां घेवन तुज्या गोडव्यान धाडटाय तांकां आनी देवास जेजू त्या वेळार त्या खंडार बरे ते मनीस फालो करताय आनी तुजें बरें सांबाळटा आमचे सगळे एक्टिविटिजां पासून आमी तुका आयकतात आनी देवास दिता जेजू for all the abundant blessings that you have bestowed on my family. Thank you, Lord, for always protecting and guiding us to the right way. Thank you, Lord Jesus, for all you've been great to us. Bapa tukar wanita tuja moga kaya kota. Bapa tukar wanita tuja moga kaya kota. Thank you.
तुझ्या मोगाला योग्यता. मोगाला बाबा जायते आमचे बाबा वयल्यान जावं घरांनी जावं हॉस्पिटलांनी कश्ट करता. जायत्या जाग्यांनी आमकां आपल्या पासत वार म्हणून सांगता. वेगवेगळे तरेचे दुयेंसांतले सांगलेले आसात जेजू. वेगवेगळे तरेचे ट्रान्सप्लांट चलतात जेजू. तांकां सगळ्यांक तूं आमच्या किरकोळ वापरण्यानी पेकोवणी फावो करताय न्हू आमी तुका आर्गां आनी विश्वास दिता जेजू. बाबा तुका वंदिता. तुझ्या मोगाला योग्यता. बाबा तुका वंदिता. तुझ्या मोगाला योग्यता. ह्या वेळार जेजूचेर तुजी नदर दवर आनी तुजो आख्खो दीस तुज्या आख्खेन शिवीत. ह्या दिसाक जें कितें घडटलें, ह्या दिसाक तूं जें कितें करतलोय, तुज्यो मांडण्यो, तुजीं चिंतनां, तुजे निर्णय सगळे जेजूच्या हातान घाल. आयचे मिसाचे भेटेन भाग घेता आसतना तुजी सगळीं इंतेसांवां तुजे पासत, तशेंच दुसऱ्यां पासत आनी भोव करून दुसऱ्यां पासत जेजू मुखार हाड. आयचे मिसाचे भेटेन खेरीत भाशेन तुजे सगळे दुस्मान जे कोण तुजेर आड वेतात, तुका त्रास करतात, तांकां सगल्यांक हे मिसाचे भेटेन देवाक आर्गां दिवन जेजू मुखार उबार. ह्या आयचे मिसाचे भेटेन खेरीत भाशेन संवसाराची शांती पासतूय आमी मागुया. सगळे तरेचो राग, सगळे तरेची हेट्रेड, विंगास घेवप, हें सगळें पयस जावन एकामेकाक आमी बोगसूंक पावूंक, एकामेका लागीं आमी चुकीचें बोगसणें मागूंक, एकामेकाच्या हाताक धरून आमी फुडली वाट चलोवंक, आमकां जण एकल्याक तशेंच दुसऱ्यांकूय ही कृपा दी म्हूण मागुया. हेर सगळी मागणी जी आयचे मिसाचे भेटेन आमी उबारूंक सोदता ती आमच्या मनान हाडुया. तुझ्या हातान जीव प्राण म्हजो, तूच म्हजो आसरो. जिणेक म्हजे तुजे विणे ना शांती ना बळवासो. तुझ्या हातान जीव प्राण म्हजो, तूच म्हजो आसरो. जिणेक म्हजे तुजे विणे
मना सोबेगे गीत Sorvesporaścia Pana, Sotostanie Gikajka. Sorvesporaścia Pana, Doveki Trotsukaja, Amchekatirotsodria, Tane Korutna Koinia, Sorvesporaścia Pana, Sotostanie Gikajka. Sorvesporaścia Pana, Sotostanie Gikajka. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां जेजू करपा देव आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाची बेटीन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता मिरियम एलिस सुवारीस आपल्या पयल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन मागुया दुसरे इंतेसांव भेटयता देवाक दिन वाचून एस.पी. कुलासो आपल्या जल्माच्या दिसाक बरी भलायकी पासत मागून ताचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया आमच्या मागण्यान दवरुया वेलन्सियो रॉड्रिगीस आपलो जल्माचो दीस मनयता तशेंच आमचे फिरगुजेच्या 400 वर्सांचे समारंभणे पासत आनी तयारी पासत देवा लागीं मागुया आनी सगळी आमची मागणी जी आमी आमच्या मुखार हाडल्यात ती देवा मुखार दवरुया आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता नाकेली पिएदाद फेर्नांडीस देवसा पिकेन फ्लोर फेर्नांडीस दाबोली जस्मिन आगियर ग्रीन व्हॅली एंड्रू फेर्नांडीस आल्तो दाबोली पीटर डिसूजा बिहाइंड एनएसडी टोनी आंद्राद रेजना मुंदी लुइजा बॉर्जिस आल्तो चिकाली अमिता रॉड्रिगीस ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मायचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं भाव भयणीनो जेजू आमचो गुरुजी आनी आमी ताचे शीस कशें ताच्याहून व्हड जावपाक शकना पूण सगळीं आमी ताचे सारकीं जावंक शकता तर जेजून शिकयलां तें बोगसणें दिवंक बोगसणें घेवंक एकामेकाचो मोग करूंक हे गूण आपणावून आमी जेजू सारकीं जावंक आमकां कृपा मागता आसतना जायते पावटी आमी आमच्याच वाद्याचीं जाल्या जायते पावटी आमी देवाहून व्हडलीं जावपाक प्रयत्न केला असल्या सगळ्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलोलीं भुरगीं जावंक पावता तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल जेजूचेर आमी भावार दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक आमेन.
बागयून पावलून कोरीतकारांक बरयलेलें पयलें चिटीवेलें वाचप. शिव वर्तमान परगडचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो. तें हांव परगड करिना जाल्यार म्हजें कोटा. म्हजे कशेन हें काम हांव कोत्तां जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी. पूण म्हजे कशे विने हो कारबार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शिव वर्तमान म्हाका दिता तें होक सोडून हांव तें फुकट परगडटां तातूंतच म्हजी मजुरी आसा. सगल्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावन सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जाला. असोक्तांक जोडून घेवंक असोक्ता बरोबर हांवूय असोक जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोट जालो. शिव वर्तमानान म्हाका वांटो मेळूंक शिव वर्तमाना खातीर हें सगळें हांव करतां. एका रांगणांत धांवपी सगळेच धांवतात, पूण एकल्याकूच इनाम मेळटा म्हूण तुमी नकलोत. म्हणटोच इनाम जोडून घेवचे दिश्टीन तुमी धांवात. पेलवान सगल्यांचो त्याग करतात, ते भावता तसलो हार जोडूंक तशें करतात, पूण आमी कोदींच भावना तसलो हार जोडूंक वावुरता. हांव धांवतां तेन्ना इनाम मेळचे हेतून धांवतां. अशें वाऱ्यार मुट्टी मारिनासतना हांव कुश्टी खेळटां. दुसऱ्याक परगडणी केल्या उपरांत हांवूच भायर आयलो जायन म्हूण म्हजी कूड दोंडवानून हांव तिका दामून दवरतां. देवाचे उतोरे. देवाचे मोडकार. आमचो जबाब. दोलबराच्या सर्वेस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड. जबाब. दोलबराच्या सर्वेस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड. सर्वेस्पराच्या आंगणांत रिंगूंक म्हजो आत्मो आवडेता ओंत्रेकता. म्हजें कालीज आनी सगळें आंग म्हजें जिव्या देवाक आनंदान उलासतात. जबाब. दोलबराच्या सर्वेस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड. तुज्या वेदीचेर दोलबराच्या सर्वेस्परा म्हज्या राजा आनी म्हज्या देवा गिरबोजांक पुर्यान मेळटा बिराड आनी पाकोल्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा गोटेर. जबाब. दोलबराच्या सर्वेस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी. दीस रात ते तुजी वाखाणणी करीत आसात. जी कोण तुजेच आदारान सियोन दोंगराची वाट धरची आसा, काळजांत बाळगूनच आसात, ती खरेंच बागी. जबाब. दोलबराच्या सर्वेस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड. सर्वेस्पोर देव आमचो आसरो, तूं आमची राखण करता, कृपा आनी मोहिमा वांटून दिता. गुन्यांवा विनी चलतल्यांक सर्वेस्पोर आपली देणी दिनासतना रावचो ना. जबाब. दोलबराच्या सर्वेस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड. उद्गार. सोम्या, तुजें उतर स्वता वरवीं आमकां संस्कारली कोर. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक एक वपार सांगली. एका कुड्ड्याच्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जाता. दोगूय खोंडान पडचे नात. शीस आपल्या गुरू परोस व्हरतो न्हय.
शिकून पूर्ण जालोलो शीस तो की आपल्या गुरू सारको उतरतलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यान आसा तें किसोर तूं कित्याक पळयताय, आनी तुज्या दोळ्यान आसा ती पाटी तुका दिसती पडना, आनी तुज्या दोळ्यांतली पाटी तुका दिसना जाल्यार तुज्या भावाक तुज्यान कशें म्हणू येत, आरे भावा राव, तुज्या दोळ्यांतलें किसोर म्हाका काडून दी. धोंग्या, तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयलीं काड आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसोर काडूंक तुका निवळ दिसती पडटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ता भाव भयणीनो, जण एकल्याक आमकां जबाबदारी दिल्ली आसा आनी ही जबाबदारी पयले सुवातेर आमचे सोवे आनी मागीर दुसऱ्या सोवे, कित्याक आमी सगळीं समाजान जियेता. तर आमकां आमचेच सोवे आनी दुसऱ्या सोवे एकामेका सोवे आमकां जबाबदारी आसा. आनी बागेवन पावलो आयच्या पयल्या वाचपान कांय बरे भाशेन सांगता, आपणाक दिल्ली जबाबदारी शुभ वर्तमान परगटपाची. आनी ही जबाबदारी कोणें फोर्सान घातलेली न्हू, पूण आप कुशेन मानून घेतली. म्हजेच उस्तोंगी देवान दिल्ली जबाबदारी हांव करतां. भाव भयणीनो, शुभ वर्तमान परगटपाचें काम घडये सगल्यांक ना, खेरीत विचून काडलेल्यांक आसा. पूण हें शुभ वर्तमान आपल्या जिवितांतल्यान दाखोवपाचें आपोवणें सगल्यांकूच आसा. आनी हे जिविताचे परगटींतल्यान आमच्यान शुभ वर्तमान परगट करूंक जाता. प्रश्न वो, म्हाका खुशी आसा काय तें म्हजेर फोर्सान घातला, बावतिजम घेतला, क्रिस्तांव जाला देखून तुवें करपाक जाय आनी आमी कश्ट वता करपाक, पूण करपाची खुशी ना, जावचें ना. पूण जरी तर आपणाचेच खुशेन हें दिल्लें काम जरी तर आमी घेतलां जाल्यार आमच्या जिवितांतल्यान हें शुभ वर्तमान आमच्यान परगटूंक जाता. भाव भयणीनो, अशें करता आसतना आमी एकामेकाच्यो चुकी काडून दाखोवपाक, एकामेकाक आदार करपाक आमकां एके भशेन जबाबदारी आसा. आमी फोंडान पडना जावपाक. एका कुड्ड्याच्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जाता, जेजून प्रश्न विचारला. दोगूय जाण फोंडान पडचे नात. भाव भयणीनो, एका कुड्ड्याच्यान घडये दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जायना, पूण जाका दिसती पडटा ताच्यान वाट दाखोवंक जाता. देखून जांकां दिसती पडटा आयज तांकां जबाबदारी आसा. आनी ही जबाबदारी जे कोण कुड्डे जाल्यात तांकां खरी वाट दाखोवंक. आनी ही वाट दाखयता आसतना जायते पावटी कुड्डे जे आसात ते घडये हांकडेतले, कित्याक तांकां भिरांत दिसता. त्या उजवाडान व ते बरे वाटेन चलता आसतना एक दुबाव आहा, खरेंच हांव सारके वाटेन चलतां, खरेंच हो जो कोण जाका दिसती पडटा तो म्हाका सारके वाटेन वता, म्हाका मारतलो, म्हाका उडयतलो, म्हाका त्रासान घालतलो, असले प्रश्न जो कोण कुड्डो आसा ताका येवपाक शकता. तर असल्या संदर्भान आमी जण एकल्यान आमची वाट पयलीं निवळ करपाक आमकां उलो. हेंय एक आपोवणें आमचेंच पयलीं आमी निवळ करपाक. आनी जायते पावटी आयज जें शुभ वर्तमानान वाचलां तें आमी वापरता दुसऱ्यांच्यो चुकी काडिना जावपाक. तुज्या दोळ्यान किसोर आसतना, तुज्या दोळ्यान पाटी आसतना दुसऱ्यांच्या दोळ्यांतलें किसोर तूं कित्याक पळयताय, जेजून हें विचारलां. पूण दुसऱ्यांचें किसोर काडी नाका अशें म्हणूंक ना. तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयलीं काड हें म्हणलां. आनी जायते पावटी भाव भयणीनो, आमी फाटीं रावता एकामेकाच्यो चुकी दाखोवपाक आनी एकामेकाच्यो चुकींक आदार करपाक, ते निटायेर येवपाक. कित्याक आमकां जण एकल्याक आमचें कुसेंस आसा आनी आमच्यो बारीक बारीक वस्तू ज्यो जायते पावटी आसात ती आमकां आडकोड जाता. पूण शुभ वर्तमानान जें कितें सांगलां ताचे विशीं चोत्राय धरची. आमी एकामेकाच्यो चुकी काडच्यो न्हय अशें म्हणून आमकां जेजून सांगूंक ना, पूण आमी एकामेकाच्यो चुकी काडून दाखोवच्यो. पूण फकत इतलें म्हणलां की पयलीं तुजें सारकें कर. पूण तुजेंय सारकें जायना जाल्यार दुसऱ्यांच्यो चुकी दाखय नाका अशें खंयच ना.
तर ह्यो वस्तू आमी बरे भाशेन समजून घेवन एकामेकाक आदार दिवच्या मनान, एकामेकाक निठायेर येवच्या मनान आदार दिवंक आमी ही जबाबदारी आमकां जी देवान दिल्या ती आमी मानून घेवया. भोव करून ही जबाबदारी जे कोण वडील आसा तांकां चड आसा, जांच्या हातान खेरीत जबाबदारी दिल्ली आसा तांकां हें चड आसा. तर मागुया आमी सगल्यांनी आमच्यो चुकी आसा त्यो मानून घेवंक आनी जें कितें बरेंपण आसा तें आमी फुडें व्हरूंक सगल्यांनी बाराबर येवंक आमकां जण एकल्याक कृपा मागुया. आनी हे भाशेन आमी पयले सुवातेर आमचें जिवीत सांबाळूंक, आमी हे भाशेन आमचीं कुटुंबां सांबाळूंक, आमच्याच घोराब्यान एकामेकाक आदार दिवन हे भाशेन आमी आमचो गांव सांबाळूंक, आमची सृश्टी देवान दिल्ली आसा ती आमी सांबाळूंक, आमचें राज्य आमकां आमचें गोंयचें राज्य सांबाळूंक एकामेकाचो आदार, आमचो देश बरे भाशेन सांबाळूंक, चुकी पयस करून सारकें करपाक आदार, हो संवसार जो देवान आमकां दिला तो बरे भाशेन राखूंक सांबाळूंक आमकां आदार हे भेटेन मागुया. गायन घेऊया C25 पेज नंबर 39 C25. तुझे भुरगे आपके प्रेतो कोता वेदी तिचे तुका समर्पिता संसारांतली सर्व सृष्टी मोगाळ बापा म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमचे न्याके पवित्र शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवून. देवा आमच्या बापा, तूं खरे भक्तीची आनी शांतीची झर, तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी हे आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासनाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगलें रचलाय, पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाडली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 तोलपरांचो सर्वेस्पोर तूं, सोर्ग आनी संवसार पडल्यात तुज्या वैभवान. उंचसोरगी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचें नांवी येता ताका सोय, उंचसोरगी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाभार्ताचो गुटभर गोठुया तुझ्या कुसाक आनी पुनर्जीवन कोणा परवीं तुवें आमकां सोडली सौम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमकां जण एकल्याक दिल्ली जबाबदारी आमी बरे भाशेन पाडूंक, भियेनासतना पाडूंक, लजेनासतना पाडूंक आनी हे आमचे जबाबदारी वरवीं एकामेकाक आदार करूंक जेजू आमकां आपयता. ह्या उल्याक जाप दिवन जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Jezusi, suponasnove, sorrytle timur, radoshi zaya. Tak nagle od mnie, Jezusi, suponasnove, sorrytle timur, radoshi zaya. Tudzieści etam Jezu, Abdzieci, która Jezu, Tu je kot, am co wyspas, Tu, am co wyspas. Tudzieści etam Jezu, Abdzieci, która Jezu, Tu je kot, am co wyspas, Tu, am co wyspas. प्रार्थुया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुज्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुज्या भावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुज्या मोगाच्या पुताचें ओमोलीक मांस रोगत घेवन ह्या बोव वर्त्या देण्यांचो आमी चड आनी चड फोड काडूं आनी सासनान ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. उत्सवीक वर्साक मागणे. सर्वेस्परा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. मागून फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसांवां पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या खुर्साचेर नदर थिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिस्योनारी उर्बेन सुवर्तमानाचो तो दिरादीक परगोटणार जालो. ताचेर रेलिकेची दोबाचीक दाखोवणी
तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पवित्र कुर्साच्या बळान आमचो एकचार थिराय तुज्या उतराच्या उजवाडान परिशुद्धीक मनान तुवें दिल्ले मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमची पावलां उजवाडाय अशें पवित्र आत्मेचे स्फूर्तीन संवसाराक वरवसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवन परगटणारा आमकां कर आमेन. संसारात आम्ही वचूंच्या जिविताच्या उक्त्या प्रहसना संसारात आम्ही वचूंच्या एका मोगात आनी बाबार्था सदांच खरी क्रिस्तांव जावच्या सासनाच्या जिविताक वाटे तूं आमकां सांबाळून दवरया एका मोगात आनी बाबार्था सदांच खरी क्रिस्तांव जावच्या सासनाच्या जिविताक वाटे तूं आमकां सांबाळून दवरया